5 तारीख 6 तारीख मुळे पेमेंट जातलो आता कित्याक 3 महिने जायना आणि थोडे पैसे न्हू सर 15 लाख पर मंथ 15 लाख पर मंथ 15 लाख आम्ही कसे करतले तिथे सगळे आम्ही जेसीबी कारा किती जेसीबी कार येतात मुलगा सलीम कल पैसा नहीं मिलेगा तो तेरे को मारेगा हे किती आणि गार्बेज होते वेट गार्बेज आम्ही सालेगाव जातो सगळे पैसे कोण दिले आणि यांचे घराचे भाडे कोण दिले आणि यांचे रेशनाचे पैसे कोण दिले गाडीचे डिझेल आणि गाडी मेंटेनन्स आणि गाडीची पेमेंट इंस्टॉलमेंट कोण बोलतो यहाँ पे पेमेंट का इशू था हम लोग का 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ था इसलिए हम लोग आए थे जो 5 लोग को पूछते हैं तो 5 लोग बोलते हैं 2 लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं तो हम लोग पेमेंट करने के लिए हम लोग को डर रहा है क्योंकि उन लोग टेस्ट करता है बोल के हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए क्या है हम लोग मीटिंग में डाल के निकाल के तुम्हारा पेमेंट देगा करके बोला अभी मुझे बोला हर महीना मीटिंग होएगा तो इस ओके था 3 महीना अगर ये लोग मीटिंग नहीं करेगा तो ये गरीब लोग क्या खाएगा और क्या पिएगा बताइए इन लोग का रूम का रेंट रहता है सब कुछ रहता है हम लोग का स्कूल का बच्चे लोग का फी रहता है सब कुछ रहता है तो इन लोग कैसा करेगा सर इसी वजह से हम लोग वो मुद्दा लेके यहाँ पे आया था कि हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे मीटिंग है तो सब 5 लोग मिलेंगे 3 महिन्यात जर तांकां पगार पडू ना तुम्ही सोडा मरे सर्व्हिस तुम्ही किती रावता हांगा 50 60 महिन्या 15 60 लाख महिन्या हे पळय पंचायत घर पळय मरे 70,000 महिन्याक आनंद बसान आमकां लुगार घेवन दिल्लो आहा गोवा गव्हर्नमेंट सांगता 3.5 कोटी रुपये दिता बांदपाक पयर पळय मोहीन सरान बोगमाळी बांदला कमेस केला हे पळय आनी खंय केला मागीर आमगे सांकवाळे कित्याक जायना हा 3 वर्स जाले ताका 70,000 कोंत करा कितलो पयसो वयता तो म्हणजे तुम्ही कितें करून फकत तें गार्बेजी हेजो पयसो खावपाक तुजे पंचायती बसल्या हा कितें पूण गांवां भर कितें पूण करा न्हू आनी तुमी वयल्या तांकां हाडटा आनी आमकां गांवकार हांगा दादागिरी शिकयता म्हणजे आमी कांकणां घातल्या हांगा कांकणां घातल्या तुमकां जर कोता येना तुमी सोडा मरे 3 महिने सर्व्हिस कित्याक वयता थंय पयर मिटींग जायनासतना 40 लाख कशी काडली तुमी पंचायतींतले आनी आयज तुमी 65 लॅक्स म्हणजे हे कितें सोर बाजार हो बरं एडवोकेटा तुमी घेतला कितें अपॉइंटमेंट लेटर कितें आसा तेगेलें कितें आसा तेगेले 2-2.5 लाख म्हणजे म्हयन्या म्हणजे कितें हांगा चलता मर्डरी कशी चलता सांकवाळ पंचायतान हा ही कितें चलता नाजाल्यार तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव आनी एक म्हाका 15 दिसांनी हांगा परत बसता हेका लागून आज हांव डिक्लेअर करता तुमकां शिवरात्र जावन परत बसता जावन मागीर कितें जाता तें कितें डिमांड आसतलो डिमांड हो डिमांड पंचायत करना गार्बेज कोणाक गोवा व्हेला मेळ्ळो जवळ जवळ 5,60,000 तेका दिनासा तुमी आतां 1 वर्सभर तुमी जवळ जवळ 15 लाख 16 लाख काडटा आनी खाता मरे म्हणजे कोण हेका पळयतलो आनी तूं म्हणटा 3 महिन्या पगार मेळूं ना बरं गेले ते मिटिंगेक तुमी मिटींग जायनासतना 40 लाख कसले काडले ते मिटींग जायनासतना वयल्यान तेका भितर उडयले तुमी त्या दिसा तेजे केस आनी तेका जेन्ना ते मारूं येताले हेणे केस केल्या तांकां काय ना